नमस्कार. आयज जी उठाची प्रेरणा रॅली आहा ही शिरोडा पांचवाडा हांगसरल्यान सुरू जाल्ली आसा आणि 10 तारखेक 10 नोव्हेंबराक जी तेंची महासभा जी फर्मागुडी हांगासर जावपाची आसा तेन्ना ही जी आयची प्रेरणा रॅली आसा उठाची ही प्रत्येक गांवांतल्यान सगळ्यांक जागृताय निर्माण करपाक लागून भोंवडी मारतली आणि त्याच प्रमाणे 10 तारखेक जी आहा ही फर्मागुडी महासभा तेंची उठाची जावपाची आसा. आयज सकाळच्यान ही 7 तारीख आयच्यान ही रॅली ही हांगसरल्यान शिरोडेच्यान ही सुरू जाल्ली आसा. अंत्रुज महालांतल्या पाद शिरोडे गांवांत पाविल्ले आसा आणि ह्या प्रेरणा यात्रेचे उत्स्फूर्त असो स्वागत करपा खातीर म्हज्यो सगळ्यो आदिवासी समाजाच्यो महिला भगिनी त्याच प्रमाणे इतर समाजाचे सगळे विचारवंत आणि आमकां तेंको दिवपाक आयिल्ले सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार आणि त्याच बरोबर तुमकां सगळ्यांचे पयलोच आभार धन्यवाद. आज 27 तारीख ते आज 7 तारीख वट्ट 11वे दिसाक आज आमी पदार्पण केल्लें आसा. जे जाग्याचेर आदिवासी समाजाची वस्ती आसा त्या समाजाचे ह्या सगळ्या वाड्याचेर ह्या रथयात्रेचे स्वरूप आणि दर्शन घडयलेले आसा. एकंदरीत वास्तवे जर पळयलें तर संपूर्ण तालुक्यान भितर जो प्रतिसाद जो आमकां मेळिल्लो आशिल्लो तो खरोखरूच वाखणण्याजोग्यो आसा. ह्या समाजा बद्दल आशिल्ली आत्मिका, ह्या समाजा बद्दल आशिल्लो प्रेम आणि जे दोन नवे दमाचे तरणाटे ज्यांनी आमच्या समाजा खातीर बलिदान दिल्ले आसा ते स्वर्गीय मंगेश गावकर आणि स्वर्गीय दिलीप काटू वेळीप ह्यांच्या बलिदानांतल्यान मेळोवपाक लागिल्ले अनेक अशे योजना आसा. आजच्या तरणाटे पिढीक तेजी जाणविकाय जावची. मंगेश गावकर आणि स्वर्गीय दिलीप काटू वेळीप हे कोण आशिल्ले आणि ह्यांनी आमच्या समाजा खातीर कितले असो त्याग केल्लो आसा, त्यांचे कुटुंब किने तरेचे हाल अपेष्ट सोसतात याची जाणविकाय आणि उठान केल्लो संघर्ष आणि त्या संघर्षाची प्रेरणा घेऊन मुखार कशे तरेची वाटचाल तय करपाक जाय या अनुषंगान हो उठा प्रेरणा यात्रेचो एक औचित्य जावन आसा. बरेचशो काही गोष्टी ज्या वेळाचेर 20 वर्ष पयलीं ह्या संस्थेची बुनियाद बांदिल्ली आणि पणजी ते दिल्ली पर्यंत ज्यो काही गोष्टी आशिल्ल्यो त्यो आपणोवपा खातीर आमी प्रयत्न केल्लो आशिल्लो आणि तरी आसतना ह्या अनुसूचित जमातीचेर अन्याय काळापर्यंत थोडो जायत आसा. याची सगळी जागृती जावची आणि 20 वर्सां जाली ह्या उठा संस्थेक आपली स्थापना करपाक केले नंतर तेजो एक द्विदशक महोत्सव महासंमेलन महासोहळो त्याच फर्मागुडीच्या कटमगा दादाच्या प्रांगणात जावपाचो आसा 10 तारखेक. या 10 तारखेच्या निमित्तान हांव हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे 5 गांवच्यो म्हज्यो सगळे भाव भयणी आणि ल्हान माणकुले भुरग्यांक निमंत्रण दिताच दिता. परंतु ज्यो काही गोष्टी मागण्यो आणि जे काही गोष्टी आमी रिझोल्युशन्स घेतले तांकां तेंको दिवपा खातीर आणि ह्या समाजाची शान मान भान वाडोवपा खातीर प्रत्येकान उपस्थित रावपाची आज गरज आसा. ह्या प्रेरणा यात्रेचो उद्देश ज्या एकंदरीत समाजान भितर आज कितलेशे आमी अन्याय जाता ते पळयतात, पूण अन्यायाची वाच पडपा खातीर कोणी तरी फुडाकार घेवचो पडटा आणि ते फुडाकार घेतिल्ले आज आसा उठा. आणि ह्या उठाच्या उठावान आज संपूर्ण फक्त म्हज्या अनुसूचित जमातीच्या नागरिकाकूच न्ही भावाकूच न्ही तर हेजो फायदो आज सगळ्या ओबीसी घटक आणि इतर लोकांक सुद्धा जाल्लो आसा. म्हणजेच हांव म्हणटलो उठा फक्त ही संस्था न्ही, उठा ही संपूर्ण गोंयच्या शेतकऱ्या कष्टकरी समाजाची एक आवाज करपी एक चळवळ जावन आसा. संपूर्ण देशातली एक चळवळ जावन आसा जाका सामाजिक न्याय मेळटा आणि ह्या न्याया खातीरूच आज घटनेन दिल्लो अधिकार जो आसा तो हक्क जो आसा तो आज मेळोवपाचो आमचो आज प्रयत्न जावन आसा. आणि म्हणूनच एकवटाची ही घोडी आम्ही खाण्यार घेऊन संपूर्ण गोयचो आदिवासी समाज
बहुजन समाजाक एक आवाज दिवपाचो हो इल्लोसो प्रयत्न जावन आसा। बाकीच्यो मुख्य ज्यो गोष्टी ज्यो आसात त्यो 10 तारखेच्या प्रांगणात तुमकां आयकोपाक मेळटलो, पळोवपाक मेळटलो। एकामेका कडेन उर्बा घेवन आज आमची प्रगती जावप हे तितलेच महत्वाचे आसा। जो अन्याय, अत्याचार आणि डावलपाचो जो प्रयत्न जो चलिल्लो आसा सगळ्या क्षेत्रांतल्यान हे क्षेत्र आमकां मजबूत करपाची गरज आसा। आमकां कोणाची भीक नाका, तर दिल्ल्या घटनेन दिल्लो अधिकार आमी मागतात आणि हेच अधिकाराची जाणविकाय करपा खातीर या उठा प्रेरणा यात्रेची आज शुभारंभ जावन तेजो आज फर्मागुडीच्या गोपाळ गणपतीच्या प्रांगणात तेजी रितसर सांगता जातली। आणि ह्या सगळ्या सांगतेक जेणे जेणे आज पर्यंत ह्या उपाट असो प्रतिसाद दिल्लो आसा त्यांच्या हांव मना काळजांतल्यान निमंत्रक ह्या नात्यान हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। आज ज्या तरेन जर विराट स्वरूप जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता एखाद वेळ हो जो शिस्तबद्ध ही रॅली जावपाक जाय। आज पर्यंत कसलेच तरेचे अडथळे ना, पुलिसांक केन्ना त्रास जाले ना, खंयच्या एका रहदाऱ्याक त्रास जाले ना। तसोच तरेचो हो जो शेवटचो आमचो आज उठा प्रेरणा यात्रेचो दीस जो आसा तो बरो तरेन आमी सगळी फोंड्या भितर अंत्रुज महाला भितर आमी तेजें दर्शन घडोवन हाडुया। तुम्ही सगळं दिल्लो प्रतिसाद हो म्हजे खातीर खूब उठाच्या खातीर खूब महत्वाचो आसा। आणि हांव सदांच सांगता उठाक बरोबर लिडर म्हणल्यार तुम्ही सगळे लोक जावन आसात। म्हज्यो आदिवासी समाजाचे ल्हान माणकुलो भुरगो, ती म्हजी महिला भगिनी, म्हजो दादा आजो पणजो हे सगळे जावन आसात। आमचे भितर फुडारी बिडारी कोण ना, फक्त प्रतिनिधित्व करपा खातीर आज काही जाणांनी फुडाकार घेतिल्लो आसात। तुमचो तांचेर विश्वास आसा, विश्वास असोच प्रलंबित मुखार व्हरपा खातीर तुमचे कडल्यान हांव अपेक्षा बाळगितां आणि तुम्ही तेको दितलो अशी अपेक्षा बाळगितां। हांगा आज मोठे संख्येन म्हज्यो सुहासिनी भगिनी आज उपस्थित रावले बद्दल तांचे हांव खूब उपकार आठयतां। आणि आजच्या म्हज्या पत्रकार भावांक हांगा आयले, मुजत आयले, थांबले त्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आणि सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। शिरोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।